लोकांच्या सोयी खातीर पेडण्या कदंबा महामंडळान बस स्थानकाची पार्किंग वेवस्था आसा, मात पार्किंग फी चड आशिल्ल्यान लोक रस्त्यारूच आपल्यो गाडयो पार्क करतात आनी ह्या कारणाक लागून लोकांक येरादारी करपाक अडचण जाता। सरकारान ह्या प्रकरणात लक्ष घालून ताचेर योग्य उपाय काडचो अशी मागणी लोक करता। आम्ही सध्या आसात पेडणे कदंबा बस स्थानकाच्या पार्किंग वाठारात आणि ह्या वाठारात आपण पळयले जाल्यार सगळीकडे रिकामी जागा दिसता। हातार मोजताय अशी वाहनां हयसर आसत, पूण आपण रस्त्यार जर गेले जाल्यार रस्त्यार ठिकठिकाणी वाहनांची कोंडी आसा। लोक दोन्ही रस्त्याच्या वाटेन गाडयो पार्क करून दवरतात आणि त्या खातीर दिसान दीस वाहनांची कोंडी जायत आसा। सरकारान हाचे कडेन गांभीर्यान लक्ष दिवन आणि आमचे नवनिर्वाचित आमदार म्हणून जे प्रवीण आल्लेकर निवडून आयिल्ले आहात तांणी लक्ष दिवचो आणि ही पार्किंग व्यवस्था बऱ्या तरेन आसा, ताचे रेट जे आहात ती फी आहा पार्किंग फी ती चड दिसता अशें वाहन चालक म्हणटा। त्याच्या खातीर सरकारान आणि आमच्या कदंबा महामंडळान ती जी फी आहा पार्किंग फी तेतून थोडो फेरफार करून ती कमी फी करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर।